हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद स्फूर्तीपै माताजी. गीता महात्म्या विषयी सांगून तुम्ही सेशन इनॉग्रेट केलेलं इथले चंद कोण सांगलो. आजी आम्ही आता मुखार सून या महिन्यात गीता जयंती येता आसती. सो ताचे रिलेटेड खंयचे टॉपिकार सत्संग करूया एक दोन सेशन तशी म्हणले केलें. सो हे सेशन जाव तुमकां पुराजना स्वागत आसा. प्रणाम करता की किंचित रुपारी हे सेव कोर्स तसं तुम्ही पुराजन भाग घेतिल्लेलो आसा. सो तुमगेले आशीर्वाद घेवन मुखार सिद्ध आसा हे सेशना खातीर. एक प्रार्थना करून आम्ही हे सेशनांत मुखार सुरू. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे भगवद्गीता म्हळ्यार ही महाभारतांतू येता. आणि महाभारत सगळें ते वेदव्यास देवान बरयलेलें ते अशें भारी म्हणटात पळय एक पूरा रितीर कसन कसन काणी आसता तांतू रिलेशनशिपा वयली त्या काला समयार कसन जाल्लें पॉलिटिक्स पुरा विशयार आसा. आनी देवा लीला मुख्य जावन तांतू जाल्यार तांतू पुरा हें काणी ती कितली की जनरेशन्सा काणी ती महाभारतांत आमकां पळोवचें मेळटा. तांतू हें एकदम क्लायमॅटीक पॉयंट म्हणटात पळय कसन की एक भार एक इम्पॉर्टंट पॉयंटार हें गीता येवचें जाल्यार की कसन की पुरा घडलेलें नासता कितले की काळ दुखून ते पुरा ताची एक म्हणटात पळय कुरुक्षेत्र युद्धांतू ते एक परिणाम स्वरूप ते एक ऑकेजन येता की ते कुरुक्षेत्र युद्ध जाता आसा म्हणून. आनी ते युद्ध सुरू जावचे पयलीं फुडें म्हळ्यार त्या पॉयंटार क्लायमॅटीक पॉयंट म्हणटात पळय कसन की एक सगळें एक महाभारताचें एकदम इम्पॉर्टंट पॉयंट सेंटरार आसता. 1 लक्ष श्लोकात सेंटरार आसा की हें गीताचें श्लोक पुरो येता ती कृष्णान अर्जुना सांगचें. सो हें पळयल्यार आमी केन्ना गीता विशय केन्ना मना व्हरता ती आयकता ती तेन्ना तांचो आमकां मस्त दिव्य जावन असलें ज्ञान प्राप्त जाता. त्या स्वरुपार पळयता ती गीताचें पारायण करचें एक भारी चांग त्या लेकार पळयता ती कशें की शास्त्राच पुरा तांतू गीता महात्म्यांतू सांगिल्लें आसा ते पुरा कशें की वेद उपनिशद आसा ते पुरा सार हांचो आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो तें एक म्हणटात पळय एकदम प्रफावंड फिलॉसॉफी पुरा तांतू कशें एक जावका कशी खंयचे एक कसं एक आयटम घेतल्यार आमी ताजे वटेन एक मॅन्युअल येता ते कशी चोलका म्हणून तशी जी मनुष्य जन्मा खातीर गीता हें भगवद्गीता मॅन्युअल म्हणून सांगिल्लें आसा की आमकां मनुष्य जन्मांतू कशें एक मार्गदर्शन जावका तें पुरा गितांत पळोवचें मेळटा म्हणून. सो तें एक विशय आसा जाल्यार आतां तूं आयच्या सेशनांत आमी हें एक विशय पळोवया की कशी गीता हें पुरा दिव्य ज्ञान आसवय भारी चांग तें आनी कितले की म्हणटात पळय कितले की पुरा व्हड आचार्य संत आनी पुरा गिता विशय सांगिल्लो आसा. हातूंत आमी आनीक एक विशय पळोवया की कशी गीता म्हळ्यार देवाल अर्जुनाल खातीर ती प्रिती ती वय कशी गितांतू पळयत आमी म्हूण आनी त्या रुपारी आमी पळयता देवाक आमगेले वयरी कशी प्रीती आसा म्हूण. सो गीता एक प्रकार खाली आमगेलें म्हणटात पळय वाचून ज्ञान वाडून येतलें आमकां कशें की कळटलें जिवनांत त्या मात विशय न्ही जाल्यार आमकां हृदयांतू एक भार एक चांग रुपार तें म्हणटात पळय आनंद जावचे विशय आसा की कृष्णाक तो देव जावन आशिल्लो आनी अर्जुनू इतलो व्हड
कुरू जनाल रायतो इतलो व्हडलो योद्धा तांगेल मध्ये तेस कसन की एक संभाषण असं ते संभाषणान तू कशी देवाल ती प्रीती येता म्हूण कसन की एक निवेद जावन ज्ञान असं वय जाल्यारीची तांतू कसन एक चांग रुपार पळयत देवाल ते देवाल उतरान तू की देवाक अर्जुनाल खातीर कितली प्रीती आसा म्हूण विंगड पुरा आमी पळयत भागवतम और विंगड इतर शास्त्रांतू मस्त सकट काणी आसा ती आणि देवाल आणि देवाल भक्तामध्ये कसन ते घटन पुरा घडता ताजे विशय पुरा ते एक आमी वाचूं आणि ते पळयत ते काणी स्वरूपार जाल्यार गीतांत तशी एक काणी स्वरूपार न्हय न्हू हे पुरा श्लोक ज्ञानाचे जाल्यार आमी पळयत की गीताचे श्लोकांतूय कशी ती देवाल आनी अर्जुनाल ती प्रीती पळयत आमी म्हूण त्या सेशनांत आतां आमी मुखारसून पळोवया आनी त्या पळयतर आमकां भारी एक आनंदा विशय आसतलो आनी आमकां आनी तूं खंडीत मागीर आपास आमी गीता पळयतना खंडीत दिसतलें की हें एक व्हड दिव्य जावन आशिल्लें ज्ञान आसवय जाल्यार हें हाजे भितरय देवाल अर्जुनाल खातीर ती प्रीत आसा ती वेळ आमी तें एक म्हणटात पळय तांतू तुकून आमकां दिसतलें म्हूण पळयत आतां कृष्णाल आनी अर्जुनाल प्रीती सगळे महाभारतांतू विंगड विंगड पॉयंटार आमी पळयता कशें कशें कृष्णान अर्जुनान तांगेले तेका कशें की एक रक्षण अर्जुन कृष्ण रक्षण करता आनी मस्त सकट आसता तूं आमी तें पळयत आनी गितांतू पळयता की कशी अर्जुनाक कृष्ण विंगड विंगड नांवान आपयता तागेले ते प्रीती दाखोवन दिवचे खातीर म्हणून कशें एक आवस बापूस आसल्यार तांगेले चेडूआक विंगड विंगड नांवां आपोवचें पुरो ती एक नांव अशें पुरो जाल्यार विंगड विंगड नांवां ते प्रितीचें एक लक्षण विंगड विंगड नांवां आपोवचें तशींच आमी पळयत की गीतांतूय कृष्ण अर्जुनाक कशें विंगड विंगड नांवां आपयता हें पुरो श्लोकांतू आसा एक पंद सांगता कुरुनंदन म्हळ्यार सगळ्यांची कुरू वंशाक खुशी आनंद दितल तसल तो अर्जुन म्हळ्यार तागेलें कार्य तागेले पुरो अचिव्हमेंट्स तागेले ते योद्धा जावन आशिल्लें तागेले ते पुरो एक म्हणटात पळय क्षमता तागेले ते कशें एक पुरा लक्षण आशिल्लें पळय ताजेन आमी ते अर्जुनाल विशीं ते फूल एक सिरीज केलें डिटेलान तूं आनी तो आमी पळोवन येयली की कसन कसन तागेले एक गूण आशिल्ले म्हणून म्हळ्यार सगळ्या कुरुवंशाक भारी खुशी दितलो कुरुनंदन मागीर गुडाकेश म्हणटा अर्जुनाक गुडाकेश म्हळ्यार ताका निद्राच कसं हें ना म्हळ्यार रातभर तो ते आमी काणी गोतोस आमकां की रात्री भर तो जावका जाल्यार तें धनुश्य बाण घेवन प्रॅक्टीस करता आशिल्लो म्हणून जाल्यार आनीक एक विशय गुडाकेश म्हळ्यार खंयचे अवस्थांत आसल्यार तो कृष्णाल विशयीची आलोचना करता आशिल्लो म्हणून त्या वेळेक गुडाकेश म्हळ्यार ताचें एक लक्षण तशी निद्राच मात न्हय खंयचे अवस्था आसो जागे असो निद्रा अवस्थान खंयचे परिस्थिती आसो तो कृष्णाल विशीं आलोचना करची सोड आशिल्लो अर्जुन मागीर धनंजय म्हणटा म्हळ्यार ताणें किसकी यज्ञ भाग घेवन युधिष्ठिरा खातीर तेका सांगता पुरा कसं धन संपादन करचें तूं सहाय केलेलो मागीर पार्थ म्हणटा पार्थ म्हळ्यार पृथाल पुत्र म्हळ्यार कुंती कुंती इल्लो म्हळ्यार कुंती इल्लो पुत्र म्हळ्यार कृष्णाले अन्ना भयणी अक्कल पूत तो ताका पार्थ म्हूण प्रिथिरी आपयता म्हूण आमी तशें पळयत सो आमी एक तीन मेनली आज 3 श्लोका वरी फोकस करूया 18 अध्यायाचे 64 65 आनी 66 श्लोकार हे पळोवया हे 3 श्लोका खातीर कसं हें म्हळ्यार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आशिल्लीं ती तांणी गिता विशयी पळयता तांणी सांगिल्लें की भगवत गीता म्हळ्यार आमी तें आयकल नुसतें पुरो की भगवत गीताचे 18 अध्याय आसा ते एक सँडविचा म्हणके म्हळ्यार ते मेन मध्येचे 6 अध्याय आसा ते भक्ती विशयी सांगता कशी सँडविचान तूं मध्येच पार्ट कशी इम्पॉर्टंट आसता पळय तशींची मध्ये 6 अध्याय ते भक्ती विशयी असं म्हणून ते आमी आयकलेलें आसा जाल्यार विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकूर ह्या वेळी सांगता की कसं एक भारी एक खंयचे एक बॉक्स आसल्यार चंद एक बॉक्स आसा ताचे भितर पुरा वज्र रत्न पुरा दवरन सगळें सो ते बॉक्साचे अशें बॉक्स ओपन जाता न्हू ते बॉक्स ते तोगूच भाग आमी पळयत आनी वयचे भाग ते संचे आनी सुरेश संच आनी लास्ट संचे अध्याय म्हणून आनी ते भितर आशिल्ले रत्न वज्र ते पुरा मध्येच अध्याय म्हूण त्या प्रकार सांगिल्लो आसा जाल्यार तें भायल्यान न्हू तें बॉक्स भितर कसं नस म्हणून एक एक पंत कशें कळटलें आमकां ताकाची 2
म्हणतात पण दोन वज्र रत्न त्या बॉक्सा वैरी जडितच काय म्हळ्यार स्टड कोण सोडना तर वैरीची बॉक्सा वैरी हे 65 नंबर श्लोक आणि 66 नंबर श्लोक त्या रत्ना म्हणके काय की बॉक्सा वैर आशिल्लें म्हळ्यार त्या पडलेल्या आधी आमकां कळटा हाची भितर कसं नासतलें म्हणून आणि हें एक पळयत की आम्ही खंयचे कसं नाही क्लास कसं नाही आयकताना एक पंता कोण तो वक्ता आसा उलयतलो स्पीकर तो सांगच्या पुरो की आतां हे क्लासान तूं हे पुरा कशी महत्वाचे विशय आतां हांव तुमकां सांगता मोस्ट इम्पॉर्टंट विशय म्हूण तेन्ना तशी म्हणलें दिसता पुराजन कोण आयकतात पळय हा तांणी पुरा मन दिवन आयकतात हो कसं की वक्ता आसा पळय तो आतां सांगता आसा की आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट विशय महत्वाचे विशय सांगता आसा म्हूण तशी सांगली दिसता पुरा जनांक एक पण मन येता अटेन्शन येता आनी मागीर तो सांगता म्हणून तशींच आमी पळयत की देव 65 आनी 66 श्लोक म्हणचे पशी फुडें अर्जुना सांगता कसं की त्या श्लोकांत 64 आतां हांव तुमकां पुरा पशी इम्पॉर्टंट श्लोक सांगता आसा म्हणून तेकांचे श्लोक आमी 64 आमी श्लोक पळोवया तुमी जावं पयलें रिपीट करूं येता हांव अशें सांगता सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् आपा सांगता सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् सो हांगा देव कसं सांगता कसं म्हणतात पळय हें लायक आसा हें आनीकय लायक आसा मात हें जाल्यार एकदम बेस्ट म्हूण सांगतात पळय तशींची देव सांगता गुह्यतमम म्हळ्यार कसं की एक एकदम इम्पॉर्टंट गुह्य जावन आशिल्लो विशय सांगता मात तो पुरा पशी गुह्यतमम म्हळ्यार त्या वय न्ही जाल्यार देव आनीकय सांगता सर्व गुह्यतमम म्हळ्यार कॉन्फिडेन्शियलान तुवें मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल म्हूण हो एक पुरा पशी जावंक आशिल्लो तसलो विशय अर्जुना हांव तुका सांगता आसा म्हूण सर्व गुह्यतमम आनी मागीर आनीक सांगता देव परमम वचः हांव तुका पुरा वचन सांगिल्लें आसा म्हळ्यार गिताचे आतां लास्ट अध्यायाचे लास्ट पार्टार आसत न्हू आतां 18चे तें देव सांगता आसा येदोळ त्या मस्त सकट सांगिल्लें आसा तुका जलारीची पुरा वचन सांगिल्लें आसा जलारी आतां हांव कसं तुका सांगता तें परम वचः म्हळ्यार एक पुरा पशी इम्पॉर्टंट टॉप मोस्ट म्हूण सांगितलं आनी कसं जाल्यार सांगता देव इश्टसी म्हूण कसं की तूं भारी म्हगेल प्रितीचें रे म्हूण अर्जुना म्हूण ताचे खातीर हांव तुका सांगता आसा म्हूण इश्ट असी आनी दृढम आनी हांव म्हळ्यार तुका सदैव जावन प्रीती करता दृढाची जावन प्रीती करता म्हूण आनी ते हितम तुगेल चांगा खातीर तुगेल हिता खातीर आमची गेल्यान तूं सांगतात हित आसा म्हूण तुगेल हिता खातीर सो देवान आमी एक पंत सांगीत आसा की सर्व गुह्यतमम आनी तूं सांगचें आसा म्हळ्यार एक लायक सिक्रेट न्ही जाल्यार कसं की एक प्रायवेट विशय देव सांगता आसा म्हूण सर्व गुह्यतमम परम वचः म्हूण कसं जाल्यार की हो म्हणटात पळय कृष्णूची हय देव म्हूण तें हें आसा पळय की एकदम गुह्य जावन आशिल्ली वस्तू प्रितीचें इश्ट आमी अर्जुना खातीर कृष्णूची एकदम इश्टाचें आशिल्लो आतां हें आमी आमचे कडल्यान तुवें कोंकणीन तुवें सांगतात इश्ट म्हळ्यार हें म्हाका भारी इश्ट आसा म्हूण ताकाची आनी तूं पळयता की देवान सांगचें आसा की हें पुरो हांव तुका इन्स्ट्रक्शन्स दिलें पळय म्हळ्यार आमी केन्ना कोणी एक शिकोवच्या पुरो ती जाल्यार टिचर्स कसं नासता ती तांकां कसं की एक मेळटा म्हणून कसं की त्यांनी ऑब्लिगेशनार शिकयतात कोणी स्कुलांत कॉलेजांत कोणी कसं शिकयतात जाल्यार ते कसले आसता की तांकां कसं की एक सॅलरी मेळटा ताजे कसं की एक बेनिफीट आसा ताचे खातीर शिकयतात ती जाल्यार देव हांगा अर्जुनाक पुरा कसं सांगिल्लें कसं न्ही देवाक कसं तांचो बेनिफीट आसा म्हूण न्ही देवान सांगिल्लें कसं लायक इश्टोसी म्हूण कसं लायक तूं म्हगेल प्रितीचो म्हूण प्रितीन तुका हांव हें सांगता आसा म्हूण कसं लायक तें सांगचें आसा चैतन्य आनी तूं की चैतन्य महाप्रभून कशें सांगचें आसा की आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम
रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता शास्त्रं भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमार्तो महान् इत्थं गौरमहाप्रभुर्मतम् अतस्तत्र तरो नापरः. म्हळ्यार तो प्रिय जावन आशिल्लो कृष्ण हो अर्जुनाक तशें सांगता आसा म्हूण सांगता. आनी कृष्ण तागेल्या भक्तां खातीर दृढव्रत आमी दृढव्रत भगवद्गीताचे 9वा अध्यायांतूय येता देवान सांगचे आसता सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हांतूय देवान सांगचे आसा यतन्तश्च दृढव्रत म्हणून. म्हळ्यार एक प्रीती म्हळ्यार दोन्ही डायरेक्शनांत आसता न्हू. एकल्यान आनीकल्या प्रीती करचे आनीकल्या प्रीती करता. ताकाची देवान सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रत. कोण म्हाका प्रीती करता ती केदन्याची सतत कीर्तयन्तो माम म्हगेल विशय चिंतन करता ती जाल्यार देवूय तांगेल विशय तशींच. ताकाची हांगा अर्जुनाक दृढ म्हणटा आसा अर्जुन की हांव हेतूक सोण घालना म्हगेल प्रीती तुगेल खातीर निरंतर आसा म्हूण. म्हळ्यार अर्जुनान कृष्णाक प्रीती करनातल्यार एक ना जाल्यार कृष्ण सांगता हांव तुका प्रीती करची सोडना म्हूण. आतां आमी जावन आमी कृष्णाला अंश जावन आसा ती जाल्यार आमी पळयता आमी दृढ आसा ती खंयच्या विशयांतू की आमी कृष्णा विसरच्यांत दृढ आसा ती कसन्यापुणी कोरून कशीपुणी कोरून कृष्णा उडगास करनात आमी म्हूण त्या लेखार दृढ आसात आमी. सो दृढ हें पळयता जाल्यार देव तशी न्ही. देव तागेलें दृढ म्हळ्यार तो आमकां सोण घालना त्या लेखार ह्या श्लोकार सांगता आसा म्हूण. आनी ते हितम म्हळ्यार तुगेलें चंगा खातीर सांगता म्हूण. आतां हें आमी 1864 डिस्कस करता आसा ती जाल्यार हाची फुडल्या श्लोकांतूय देवान सांगचें आसा अर्जुनाक की इति ते ज्ञानम आख्यात्यम घूयात घूय तरम मया विंस्याद अशेषेण यत् इच्छसि तथा कुरु म्हूण. आनी तुका कसं सांगचें आसा हें पुरा गीता ज्ञान दिलेलें आसा जाल्यार हेची तुका कसं यथेच्छसी तथा करू ह्या श्लोका फुडल्या श्लोकान देवान सांगचें आसा यथेच्छसी तथा करू तूं कसन जावका तें कर रे अर्जुना म्हूण. हांव तुका सांगिल्लें आसा मागीर तुगेलें चॉयस तें म्हूण. आतां स्पेशली अमेरिकांत तांणी डॉक्टरांनी आसतना तांणी कसं एक ट्रिटमेंट सपोज खंयचें एक सिरियस कसं एक आसचें पुरो डिजीज जाल्लो आसचें पुरो कॅन्सर जावं तसलें कसं तेन्ना डॉक्टरू मस्त सकट ऑप्शन दितके हें करूं येता अशी करूं येता ह्या ट्रिटमेंट घेवयात तुमी स्वल्प काळ राबून ह्या ट्रिटमेंट घेवं येता ह्या वखद घेवं येता आनी मागीर ते पेशंटान चूज करता की जाय तो आमकां ह्या ट्रिटमेंट जावका म्हळ्यार कसं की अमेरिकांत तांणी डॉक्टराल एगेन्स्ट एक कोर्ट केस करता ती ताका डॉक्टरान ते सिग्नेचर घेवचें आसा पुरा की हांव तुका हे 4 वस्तू सांगिल्लें तुवें जावन तूं आनी तुगेल्या फॅमिलीन जावनूच डिसायड केल्लें की तुमकां ह्या ट्रिटमेंट जावका म्हूण. म्हळ्यार मुखार कसं तांतूं ट्रिटमेंटांत कसं जाल्यार डॉक्टरा वयर दोश दिवचे न्हय की ताण हें सांगिल्लें निमित अशें जाल्लें म्हूण. ताका मस्त ऑप्शन दिता ती जाल्यार आमी आनीक एक विशय पळयता कोण पेशंट आसो कोणाक पेशंटा फॅमिली आसो तांगेल खातीर ते भारी एक म्हणटात पळय कश्टाचे परिस्थिती स्ट्रेसफूल म्हणटात पळय कसं तांणी एक्सपर्ट न्ही ह्या विशयांतूं जाल्यार तांणी कसं की तांगेलें डिसिजन घेवका न्हू. सो आतां भगवद्गीता जावन सांगतरी अर्जुनाक मस्त सकट देवान सांगिल्लें आसा हें कोरया तूं तें कोरया तूं हो मार्ग आसा आतां हांव मुखारसून कसं वचचें म्हूण. ताका कृष्णाक दिसता की अर्जुनाक यत् इच्छसी तथा करूं हांव मस्त सकट तुका विशय सांगिल्लो आसा तूं कसं कोरता म्हूण. जाल्यार देव त्या डॉक्टरा म्हणके न्ही देव सांगता कसं की प्रीती आसना देवाक हें पुरो सांगिल्लो विशय वय जाल्यार हांव तुका म्हगेल रेकमेंडेशन दिता म्हूण. ताका ह्या श्लोकांत आमी पळयता ततो वक्ष्यामी ते हितम हांव तुका मस्त सकट सांगलां हांव तुका सांगलां वय की तूं कसं जावका तें चॉयस तुगेलेंची म्हूण यथेच्छसी तथा करूं जाल्यार हांव म्हगेलें खंयचें ना इष्टोसी मे दृढम ही तूं प्रितीश न्हय अर्जुना ताका हांव म्हगेल रेकमेंडेशन तुका दिता आसा म्हूण ततो वक्ष्यामी ते हितम. सो आमी पळयता की एक देवान अर्जुनाक फोर्स करना अर्जुनाक म्हळ्यार कसं की प्रीती केन्नाय जबरदस्ती वा फोर्स करून तें घेवचें जायना. ताका अर्जुनाक सांगता यथ इच्छसी तथा करूं
कसं जावं का मस्सकड विशय सांगिल्लो आसा तुका कसं मन आसम दिसता त्या मुखारसून वस्तू म्हण जल्यारीची त्या सांगून देवाक प्रीती आसना अर्जुना वयरी ताका देव ताका थंय सोण घालना अर्जुना कने कन्फ्युजन असल्यारी वय तू सांगला वय म्हाका हांव कसन जावका तें करता जाल्यार म्हाका हांव डिसिजन घेवच्या खातीर म्हाका आनीक हेल्प कर येतले म्हूण ताका हें देवाल एक म्हणटा पळय प्लस पॅकेज म्हणटा पळय सांगला वय कसन करता वय जाल्यार हांव तुका सांगता ते हितम तू कसं बेनिफीट आसतलें म्हूण त्या प्रकार आमी हें 65th श्लोक तू पळयता आपास तुम्ही जावं कळल्यार रिपीट करूं येता तुमची सांगता मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि तत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे तिन्ही पंथा म्हणता मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे आता देवान सांगचें आसा ह्या श्लोकांतू की मेगेल विशय चिंतन करयाती मेगेल भक्त जयाती म्हाका मद्याजी मां नमस्कुरु तुमगेल नमस्कार दियाती मामे वैश्यसि सत्यं ते हांव तुमकां प्रॉमिस करता मेगेल वचन तें की तूं मेगेल एका येतलो म्हणून सो हांगा देव सांगता महामे वेश्यसी सत्यम ते देवान प्रॉमिस करचें आसा आतां आपास आमी पळोवं येता की असले एक श्लोक 9वा अध्यायान तूं आसा 9.34 पळयल्यार तांतूय देवान अशी सांगचें आसा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव्यम आत्मनाम मत्परायण तांतूय देवान सांगचें आसा मन्मना भव मद्भक्तो म्हूण आनी तांतू कशें सांगचें आसा माम ए वैश्यसी युक्तेव्यम आत्मनाम मत्परायणाम म्हळ्यार मेगेलान तूं पुरा रुपार तूं चिंतन करून खंडिता मेगेला येतलो म्हणून सो हे दोन श्लोकान तूं कशें म्हळ्यार म्हणटात पळय एक खंयच्यो वस्तू पळय इम्पॉर्टंट आसल्यार आमी रिपीट करतात न्हू इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार ते महत्वाचे विशय आसल्यार आपास सांगतात आमी पळय हो महत्वाचे विशय आपास सांगता मनावर सम आपास एक पंथ सांगता म्हळ्यार रेपिटेशन करतात मात रेपिटेशन करतानाय चिक्के कसं नाही डिफरन्स आसच्या पुरो आनी ते डिफरन्स कसं नाही की देव हंतू सूर्यांतू देवान सांगचें जाय चिंतन करी चिंतन करी मेगेल येतलो जाल्यार हें पंथा देव सांगता मेगेल वचन प्रॉमिस करता हांव म्हणून फकने कोणी हावस बापसूक तांगेल कसं एक अशी आमी एक डिस्कशना खातीर पॉयंट पळोवया तांगेल कसं तांगेल एक प्रॉपर्टी जावं तांगेल चेडूं दिवका म्हूण लेखया ती तेतना तांणी कसं तांगेल विल्लांत कंडिशन घालच्या पुरो की ह्या विशय केल्यार ह्या विशय दवरल्यार ह्या विशय केल्यार तेन्ना तुका ही प्रॉपर्टी पुरो तुमकां मेळटा म्हूण अशी कसं विल्लांत कंडिशन घालच्या पुरो ती तो तें एक जाल्यार तांतू विल्लांत अशी बरयल्यार की हें करया ती आनी हांव तुमकां प्रॉमिस करता हें तुमकां मेळटलें म्हूण म्हणजे तांतू कसं एक म्हणटात पळय ओतून सांगल्या म्हणके जाता आनी केन्ना तें ओतून केन्ना सांगचें प्रॉमिस केन्ना करचें केन्ना तें एक हृदयपूर्वक जावन सांगचें आसता पळय कृष्ण एक प्रकारान ह्या श्लोकांत पळय येता कृष्ण तागेल हृदयांत आशिल्ली ती पुरा प्रिती अर्जुना दाखोवन दिवच्या खातीर ह्या प्रकार ह्या श्लोकांत म्हणटा म्हूण देवान तागेल एक भक्ता खातीर सांगची म्हणटात पळय हृदयपूर्वक 100% जावन कृष्ण तागेल प्रितीपूर्वक जावन हें अर्जुनाक वचन दिवचें आसा मामे वेशिसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे म्हळ्यार हांव तूं प्रॉमिस करता अर्जुना की खंडीत हें म्हगेलें येतलें तूं मन्मना भव मद्भक्तो मते अशें सो कृष्ण एक प्रकार तागेल पुरा म्हणटा पळय हार्ट बॅर करता आसा हृदयांत आशिल्लो तो पुरा एक म्हणटात पळय प्रिती दाखोवन दिता आसा म्हूण पळयता मागीर आमी नेक्स्ट श्लोक पळयता हें विश्वनाथ चक्रवर्तीन सांगिल्लें 1865 आनी 1866 हे भगवद्गीताचे दोन व्हड रत्न सी हे श्लोक 1866 पुरा जेन्ना गोत आसता तें मस्त पॉप्युलर आसा आमी रिपीट करूया तें सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः. आपास एक पद्य म्हणता, तुमकां रिपीट करतले कोरी तुम्ही. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. आता असले एक श्लोक 7 अध्यायान तू 7.28 तांतुय देवान अशी एक विषय अर्जुना सांगचे आसा. येषां त्वान्तगतं पापं जानानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्त भजन्ते मां दृढव्रतः. तांतुय कृष्णान होच विषय सांगचे आसा की कोण चांग रुपार जीवन केलेलें आसा, पाप सोडला तांगेले आनी कसले द्वंद्व आदुकून भायर पडून आशिल्ले आसा, तांणी खंडिताची मेगेल सेव करता ती दृढव्रत जावन जाल्यार ह्यांची वस्तू आता देव अपास तशी एक प्रकार तोच विषय सांगता. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम कोण मेगेले शरणांत आयली ती अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सो 7 अध्यायान तू देवान सांगला कोण मेगेल शरण येता ती हांव तांगेलें रक्षण करता. जाल्यार हांव तू कॉन्ट्रास्ट कसले कसले देव सांगता हांव ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हूण. तांतू कोण येता ती तांगेलें रक्षण करता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यारीची हांतू देव ओतून सांगता मोक्षयिष्यामि मा शुचः म्हूण. हांव मेगेल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हूण. आतां एक सादारण म्हणटा एक अशींच एक दृश्टांत पळोवंक जाल्यार बारीक सांज चड आसतना तांकां म्हणटात पळय बाथरुमान तूं कशी वचचें तांकां गोत तशें आसना. तांकां डायपर घालून सोडटा ते आनी मागीर हांव बापूसून तांकां शिकोवता की अशी जाल्ल्यार हांगा बाथरुमा वचूं ह्या स्थळार वचूं न्हू अशी कसन कोरका आशिल्ली तें कोरका म्हणून पॉटी ट्रेनिंग म्हणटात पळय तशी हावज पासून कोरका. सो आतां शिकयता आसतना सांज चाडाक पक्कन हें कळ आसना आनी ताणें चुकून म्हणटात पळय केल्लें तेन्ना हावज बापूय सांगचें पडलें तुका सांगलां न्हू हांवें तशें करूं नजी म्हणून बाथरुमा वचून कोरका म्हणून हांगा रुमान तूं राबून केलें जाल्यारीची. सो आतां तूं क्लीन करून घे तुका म्हणून तशें जाल्यारीची आतां पक्कन अशी सांगल्यार हावज बापूसून यो कांय ना चेडा यो प्रितीन सांगलें हांगा यो अडना तुका कसं नाही कोर नासल्या कटना हांव तुका चंद कोरून क्लीन करून आपास तुका नवं वस्त्र घालता म्हणून. तेन्ना कसं नाही हांव करता म्हणून हावज बापूस सांगता प्रितीन लक्षण ना अडना चेडा कांय अडना जाल्लेलें हांव तुका आपयता हांव तुगेले ड्रेस चेंज करता म्हणून. सो त्या प्रकाराची अर्जुन कृष्णाला म्हणतात पण प्रीती अर्जुना खातीर आसा कसने कोर नासच्या पुरो कसने पाप आसच्या पुरो कसने असले कांय अडणारे चडला म्हणून म्हणजे अर्जुना त्या प्रकार देव सांगता आसा हांव तुगेले मुखार सुनचे आशिल्लें हांव पळोवन घेता म्हणून. अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. तू कसने मना व्हरू नाका कसने तुका म्हणटात पळय कसने स्ट्रेस घेवं नाका कसने ना म्हणून. सो त्या प्रकार अर्जुनाक सांगता म्हणून. सो आमी पळयत ह्या 2 श्लोकांत कशी एक देवाली प्रीती तागेले लक्षण येता आसा म्हणून आनी ह्या 2 श्लोकांत कशी देवान सांगिल्लें आसा सूर्य देव सांगता की हें कशी इम्पॉर्टंट म्हणून मागीर देवान हो दोनूय विशय सांगचे आसा. सो आतां ही आमी पळयता आसचे पुरो की हें कृष्णाले प्रीती अर्जुनाल खातीर मूत. सो वय तांणी दोग जाण ओट्टू आशिल्लींची साखर आसार आशिल्लीं कृष्ण आनी अर्जुन भारी चांग रुपार मित्र आशिल्लीं कितलीं वर्सां ओट्टू आशिल्लीं ती. सो कृष्णाल ती प्रीती अर्जुना खातीर आसा वय आनी अर्जुन कितलो व्हड महान भक्त देवाल खातीर गुडाकेश तो केन्नाय देवाल विशय चिंतन करचें सोडना. जाल्यार हें गीतांत कळलेलो हो विशय आमगेल खातीर कसो ना तूं आमी काय अर्जुना म्हणके व्हड भक्त न्ही आमगेल मनांत तितली कांय भक्ती ना. सो कृष्णाक प्रीती कशी अर्जुना खातीर आसा आमगेल खातीर आसा की कृष्णाला म्हणटात पळय आमगेल विशय देव लेखता की कशी कृष्णा खातीर अर्जुना खातीर देवान कितले सकट सांगिल्लें आसा मोक्षयिष्यामि मा शुचः मागीर इश्ट म्हणून ताका सत्यम ते प्रियोसी हांव तुगेल हांव तूं प्रितीचे हांव तुगेल हांव प्रॉमीस करता तुका रक्षण करता म्हणून. सो कृष्णाक आमगेल खातीर प्रीती आसा की आमी कृष्णाले सर्कलांत येतात की म्हणटात पळय कोणाले एक मनशान एक सर्कल म्हूण आसता म्हळ्यार ह्या तांगेल प्रिय जावन आशिल्ले जन तांतू आमी नातल्यार ना आमी तांगेल प्रितीच मनशां न्हय.
साधारण मटा आसनो कोणी व्हड मनुष्य असल्यार तागेले एक इन्नर सर्कल म्हूण आसता की हा इतले जन मात आसत तागेले आनी बाकी जना ताका कुर्त वयना. कृष्णूय तशी की अर्जुन प्रल्हाद ध्रुव आनी तागेले पुरा प्रितीच भक्त जावन आसत व्हड व्हड भक्त तांकां सोण घाल्यार विंगड जना विशय कृष्ण लेखता की ना कृष्णाल कृष्णाल ते म्हणटात पळय प्रीती पुरा जना खातीर आसा आमी तें पळयता. तो एक प्रकार कृष्णाल सर्कल ऑफ लव म्हूण सांगिता. एक तर देवालें पुरापशी गुह्यतम म्हळ्यार पुरापशी प्रितीचे जावन भक्त आसत ते वृंदावनांत आसत ते गोपिका स्त्री तांगेली तसली प्रीती कोणाक ना आनी देवाक ताका तांगेले वयर इतली प्रीती आसा. गोपीजना वल्लभ म्हणची न्हू देवाक तांचे ते आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तत्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधू या कल्पिता म्हळ्यार ते व्रजवधूक ते कसन एक प्रीती आसा आनी कृष्णाक तांगेले वयर कसन ते प्रीती आसा ताची म्हणके त्या पुरापशी इन्नर सर्कल म्हणून येता जाल्यार देव व्रजमंडलाच मात न्ही कोणीय देवाल भक्त असल्यार देवाक तांगेले वयर प्रीती आसा ताका देवाक भक्त वत्सल म्हणचें म्हळ्यार कोणीय देवाल खातीर भक्ती आसा और भक्ती करचे प्रयत्न करता ती तांकांय देव प्रीती दिता म्हूण ताकाची देवाक भक्तवत्सल तो पार्थ सारथी मात्र न्ही भक्तवत्सल वयतो म्हळ्यार कोणी खंयचेय रुपारी देवाल खातीर प्रीती दिता ती तांकां भक्तवत्सल देव म्हूण त्या मात्र न्ही देवाक प्रीती करतले मात्र न्ही जाल्यार देव कोणाक देवाक प्रीती करना तांकां वय सोडना ताकाची प्रल्हादान कसं म्हणचें आसा भागवतमान तुवें 7 स्कंदान तेचें आसा प्रल्हादान नरसिंहदेवा प्रार्थना करतना तांचे अध्यायान तूं 15-17 श्लोकान तूं सांगचें आसा तस्मात् पिता मे भूयात् दुरंतात् दुस्तरादघात् पूतस्ते पंग संसृतस तदा कृपणवत्सल म्हळ्यार ताणें सांगचें आसा की हागेल खातीर तागेले बापसू खातीर की ताणें पुरा जना बाद दिल्लेलो आसा म्हाका काय बाद दिल्ले पुरा नमुने कसन केलेलो आसा म्हूण देवाक तागेले बापसू हिरण्यकशिपू खातीर सांगचें जाल्यार प्रल्हादान कसन सांगचें आसा देवा तूं भक्ताल खातीर मात्र न्ही कोण तुका प्रीती करनात पळय कृपण म्हळ्यार तांणी कसनय देवाल विशय तांकां प्रीती करच तसलो तांगेलो स्वभाव ना तांगेल खातीर वय तूं तुगेली प्रीती दाखयता ताकाच तूं म्हगेल बापसूकय तूं देवा तूं तुगेल आशिर्वाद दिवका म्हूण प्रल्हाद सांगता कृपण वत्सल सो देव गोपीजना वल्लभय न्ही भक्तवत्सलय न्ही कृपण वत्सल जाल्यार हिची कृपण हांवें 3 कॅटेगरी मात न्ही कोणीय असो खंयी असो देव तांकां सोडून घालना कोणी कितले देवाल विशय जन्मजन्मांकय देवाल विशय उडगास करनातल्यार कसनय एक प्रकार प्रिती लक्षण नातल्यार देव तांकां सोडून घालना म्हूण आनी त्या भगवद्गीतान तूं देवान सांगचें आसा 5 अध्यायान तूं 29 श्लोकान तूं देवान कसं सांगचें आसा भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति सो देवान सांगचें आसा की भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां म्हळ्यार कसने ते जीवात्मसो कसने खंयच्याय जन्मांतंचो कसने परिस्थितीन तसो देव पुराय जनाल खातीर सुहृदम असो देव केन्नाय कोणाक सोडून घालना सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां सो आमी पळयता की कृष्णान आमी अशी न्ही की अर्जुनाले खातीर हें प्रिती भगवद्गीतान तूं कृष्णान दाखोवन दिलेलो आसा मात आमी कोणीय असो खंयच्याय परिस्थितींत असो आमी कृष्णाल सर्कला भितर आसा ती इन्नर सर्कल नजेची की भायली सर्कलान तशें पुरो जाल्यार आमी खंयच्याय परिस्थितींत तो कशीय असो आमी देवाल सर्कला भितरय आसा ती आमी देवाल सर्कला भायर वचचें जायना गोपीचंद वल्लभ त्या व्रजमंडलार आपल्यान त्या पुरा भशी परम भक्त जावन आसा ती जाल्यार कोणीय खंयच्याय रुपारी भक्ती करतात जाल्यार देव तांकां भक्तवत्सल जावन पावता म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार कोणीय तांकां देवाक प्रिती दिनातल्यार वय प्रल्हादान सांगलें म्हणके देव तांकांय आशिर्वाद दिता कृपण वत्सल म्हूण ताचे खातीर कृपण वत्सल जाल्यार खंयचें कोणीय खंयी असो देवान सांगचें आसा सुहृदम सर्वभूतानां म्हूण म्हळ्यार पुराय येतारी आसा म्हूण सो देव पुराय जना खातीर प्रिती करता आनी ते देवाल ते म्हणटात पळय
भगवद्गीतांतू देवान सांगचे असणं की य यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम माम अनुवर्तन्ते मनुष्या पात सर्वशः य यथा माम प्रपद्यन्ते. सो कशी एक प्रकारान आमकां देवाल प्रीती आमगेल्या जिवनान दाखोवन येऊ तशी जावका ते त्या लेकार आमगेलो ओटू आदान प्रदान करता म्हूण कसं जालें की कृष्णान प्रीती आमी कशी आसतात आमगेल स्वभाव लेकार कृष्णान आमकां प्रीती करची न्ही. कृष्णाल स्वभाव असं की तो पुराजना प्रीती करता. सो आम्ही कशी असल्यारी म्हणतात पळय नॉट बेस्ड ऑन हू वी आर. आम्ही कशी असो ती आमगेल स्वभाव अशा पुरो की आम्ही देवा प्रीती करता ती आम्ही देवाल विशय कसं करता ती करनाची राबो पुरो जाल्यार देवाल प्रीती आमगेल खातीर तशी न्ही. देवाल प्रीती म्हळ्यार सर्व सुहृदम सर्वभूतानां न्हय आम्ही कितले विसरल्यार देव आमकां विसरना म्हूण जाल्यारीची आणि कसं नाही एक क्वालिफिकेशन जावं म्हूण ना कशी एक आवस बाप तागेल मस्त चेडूं असल्यार खंयचेय चेडूं असो कशी असतो आवस बाप प्रीतीच्या चेडूं खातीर उणी जायना कशी सुर्यालें किरण खंयचे खंयचे पुरा कडेन पडटा रानारी पडता रोडारी पडता उदकारी पडता खंय घाण असल्यार ताजे वय सुर्याल किरण पडता अशी नाही की सुर्याल किरण चांग जाग्यार मात पडता असल जाग्यार पडना तशी कांय ना सुर्याल किरण पुरा कडेन पडता न्यूट्रल तशींची कशें हावस बाप चेडूं तशींची देवालें प्रीती पात्र जावच्या खातीर कसलेंय क्वालिफिकेशन जावका म्हूण ना कसं जालें की देव सुहृदम सर्वभूताना तो आमगेली कसलेय परिस्थिती असल्यार प्रीती दिता जाल्यारय देवान एक सांगचें आसा य यथा माम प्रपद्यन्ते म्हणून कसं जालें की कशी इच्छसी तथा करू म्हळ्यार देव खंयच्या विशयार आमकां फोर्स करना की तूं म्हाका अशी प्रीत करूं का आतां हांव तुका सांगेल आसा आनी तूं प्रीत करूं का म्हूण तशी ना कसलेय फोर्स ना आनी एक म्हणटात प्रकार ताका एक्नॉलेजूय करता म्हूण कसं जालें की अशें अशें कसं जालें देवा तुका आमी म्हणटात पळय देवा तुका कृतज्ञता अर्पण करता ती देव त्या वेळी एक्सपेक्ट करना की कृतज्ञता अर्पण करता म्हूण जाल्यारची आमकां त्या देवाल प्रीती आमगेल्या जिवनांतू ते दाखोवन दिवपा खातीर असल्यार आमी कितली देवाक श्रद्धेन प्रितीन ते प्रार्थना करता ती देवा त्या लेकार देव तागेलें रक्षण आमकां दिश्य तशी करता म्हूण पळयता तें यथा माम प्रपद्यन्ते देव आमकां प्रीती दिता जाल्यार तागेलें ते म्हणटात पळय प्रीती आमकां दिसूं का जाल्यार आमकां कितलें तें म्हणटात पळय आमगेल्या मनांत आसा धड आसत आमी कितलें आमकां तें जावका म्हूण दिसता त्या लेकार देव आमकां दाखोवन दिता म्हूण देव तागेली प्रीत आमगेले वयर आसा म्हूण फोर्सेबली दाखयना जाल्यार आमगेले मनांत आसा आमगेली श्रद्धा आसा आमकां ती भक्ती आसा आमकां देवा तुगेली प्रीती तुगेले देवा तुगेले प्रितीचे पात्र जावका म्हूण आमकां कळकळीन आमी प्रार्थना करता ती त्यान य यथा माम प्रपद्यन्ते देव अशी आमकां देवा प्रीती आमगेल्या जिवनांत दिश्य तशी देव आमकां कळटा म्हूण पक्कन खंयचें एक आज बापसून कसं एक ट्रेजर म्हणटात पळय कसं की रत्न कसं की एक सोळ्ळां आंगणांत आसता तें आंगणांत पूर्ण दवरलां तें मस्त कसं भांगर रत्न पुरा आसा मुखारसून ते चेडूआ खातीर तें म्हूण तें आंगणां पूर्ण दवरलां जाल्यार तें जावका जाल्यार तें ऑटोमॅटीक भायर येना न्हू थोडे पूण प्रयास करपा पडटले थोडे खंडून ते मात्यांनी काडून मागीर तें भितर देखून तें कसं तें धन आसा तें भायर येतलें आनी दिसतलें तशींची आमगेल देवान आमकां ती प्रीती हें भगवद्गीता शास्त्रा थ्रू भक्तां थ्रू आमकां दाखोवन दिलेलें आसा जाल्यार आमकां तें मेळटा जाल्यार आमगेले सायडा देखून आमी थोडे प्रयास करूं न्हू आमकां देवा तुगेली प्रीती जावका म्हूण ते थोडे आमगेले सायडा देखून तें आमी आमगेल्यांची खुशेरी मुखारसून येवन ते देवा प्रीती दिता ती तेन्ना देव दाखयता म्हूण सो आमी पळयता की आमी कृष्णाल सर्कला भितरय आसा ती जाल्यारीची आमी केन्ना देवाल प्रीती करता ती देवाल सेवा करची आमी इच्छा पावता ती तेन्ना आमी आमगेलें तें सर्कल आमी भितर वता ती म्हूण पळयता कसने नातल्यार सुहृदम सर्वभूताना कसने विशय देवाल विशय कसं ना सुहृदम सर्व कृपण वत्सल जाल्यार आमी केन्ना थोडे भक्ती करचे प्रयत्न करता ती तेन्ना आमी कृपण वत्सल देखून भक्त वत्सल कळ्ळें चिके देवाला आनीकय इनर सर्कल वता ती म्हूण सो एक प्रकार आमी पळयता भगवद्गीता हें सगळें एक हें काव्य अशी पळयता एक प्रकार देवान इन्विटेशन दिल्या म्हणकेची
तुम्ही पुरो आउटर सर्कलान तसं जाता जाल्यार भितर येयाची काय तुमगेली इच्छा असल्यार हांव हें पुरा ज्ञान अर्जुना दिता असं हें तुमी हें ज्ञान पावयता आनी तुमगेली इच्छा असल्यार तुम्ही आउटर सर्कला देखून इन्नर सर्कला येवची प्रयत्न करात ती म्हणून सो त्या प्रकारान आमी पळयता ही भगवद्गीता एक ज्ञान ताची एक फिलॉसॉफी मात्र न्ही जाल्यार हिची एक देवाल प्रीती अर्जुनाल खातीर आनी देवाल प्रीती आमगेल पुरा जन्माल खातीर तें भगवद्गीता देखून आमी पळयता सो हांव हांगा रपयता कसले उलयतना कसले चुकी जावन आसल्यार तुमी पुरा जाण क्षमापण करता तुमगेले कसले कॉमेंट कसले आसल्यार तुमी सांगी येता हांव 2 मिनिटां खातीर समरायज करता आतां आज आमी कशें डिस्कस केलेलें सो आतां आमी सुरय पळयलेलें की हें गीता म्हळ्यार ज्ञान मात्र न्ही आमगेल मन आमकां म्हणटात पळय आमगेली बुद्धी वाडून येवच तसलें ज्ञान मात्र न्ही मात आमकां देवाल प्रीती ते अर्जुना खातीर ते पळोवन आमी हृदयाक आनंद जावच तसलो हो विशय गितांत आमी पळयता म्हूण त्या पॉयंट आमी पळयलेलें की अर्जुना खातीर कशी एक प्रीती आसा म्हणून आनी अर्जुना खातीर ती प्रीती कृष्णान ते विंगड विंगड नांवान आपोवचें ते हो एक विशय पळयलेलो आमी मागीर आमी हे विशय पळयलेले की विश्वनाथ चक्रवर्तीन सांगिल्लें की 2 ते एक श्लोक ते कशी एक रत्ना म्हणके आसा म्हूण हें गीता म्हळ्यार रत्नाचे एक व्हड एक म्हणटात पळय डब्बुसी जाल्यार ते डब्या वयर एक 2 रत्न आसा ते रत्न पळोवन आमकां कळटा की हातूंत कितले सकस विशय आसा म्हूण ताजे खातीर आमी पळयलेलें सुरेश श्लोक आमी पळयलेलें 64 श्लोक सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽस्मि दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम तांतूं आमी कसं पळयलेलें पॉयंट की देव कशी सांगता आसा की हें मात्र न्ही हें पुरा कशी गुह्य वस्तू सर्व गुह्य वस्तू आनी परम वच हें पुरा म्हणजे टॉप वस्ट वर्ड आतां हांव तुका सांगता म्हळ्यार नेक्स्ट 2 श्लोकांत कसं लायक इष्टोसी मे हांव एकदम दृढ आसा तुगेले वय प्रीती करच्याक आनी हें कसं लायक ते हितम म्हूण तुगेले चांगा खातीर अर्जुना म्हूण आमी सांगिल्लें आमी तें एग्जाम्पल डिस्कस केलें कशी डॉक्टर विंगड विंगड चॉयस दिवचे पुरो कसं ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची नाका कसं जाल्यार ट्रिटमेंटांत तुमी डिसायड करात ती म्हणटा पेशंट आनी तागेले फॅमिलीक हें करता म्हूण जाल्यार आमी पळयता की देव अर्जुनाक हें पुरा गिता विशय सांगून यथ इच्छसी तथा करू म्हणटा 63rd श्लोकांत जाल्यार अर्जुनाक कसलेंय कन्फ्युजन आसल्यार देव तागेल रेकमेंडेशन वय दिता 64th श्लोकान सांगता वय यथेच्छसी तथा करू म्हणून सांगिल्लें आसा जाल्यार आतां हांव कसं सांग तुका तथो वक्ष्यामी ते हितम जाल्यार कसं मेगेल रेकमेंडेशन तें आयक म्हणून त्या नंतर आमी तें 65th श्लोक पळयलेलें मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी मे सो त्या प्रकार देवान आमी पळयलें की 9वा अध्यायान तूं हें सांगचें आसा असले श्लोक मन्मना भव मद्भक्तो जाल्यार हांतू देवान एक विशेष रुपार कसं सांगचें आसा की मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी सत्यम ते देव प्रॉमिस करता प्रतिजाने प्रियोसी मे तो देव हृदयपूर्वक जावन अर्जुनान पुरा तागेले खातीर ती प्रीती दाखोवन दिता त्या आमगेल खातीर इनडायरेक्टली आमगेल खातीर प्रीती दाखोवन दिता की प्रॉमिस करता हांव तुमकां सोडून घालना म्हणून आनी मागीर 66 श्लोक पळयले आमी ते एकदम पुरा जना ते व्हड श्लोक ते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच म्हळ्यार तो आमी ते एग्जाम्पल पळयलेलें की अशी ह्या फुडें श्लोकांत तुवें देवान दृढ व्रता म्हूण देवा सांगिल्लें आसा की कोण म्हगेली शरण येता ती म्हूण जाल्यार हांतू कसो म्हणटा देव की कोण म्हगेली शरण येता ती तांगेली पुरा पाप उरता फुडें सांगिल्लें देवान जाल्यार देव ह्या पंथा कसं सांगता की महासुच मोक्षस आमी हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून आमी तें एग्जाम्पल पळयलें सांज चार्डा खातीर की कसं सांज चार्डान कसं ताका म्हळ्यार कसं एक प्रकारची कसं चिकोल जाल्यार आनम ताका हांव सांगता यो रे चार्डा कांय भिवू नाका म्हणून हांव तुका नवे ड्रेस घालता म्हणून कांय भिवू नाका म्हणून सो त्या प्रकार देव सांगता सर्व पापे भियो कसं आसल्यार ना मोक्षस्य आमी महासुच म्हणून मागीर आमी पळयलें की ह्या पॉयंटार लेखलें की अर्जुना खातीर मात की प्रीती आम्ही अर्जुना म्हणके नाही असल्या कसं नाही ना आम्ही पळयलें की कृष्णाल सर्कल ऑफ लव म्हळ्यार कृष्णाल पुरा जेन्ना खातीर प्रीती आसा देवाक म्हणून देव सुरय म्हळ्यार
उपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता आराध्यो भगवान व्रजेश म्हळ्यार ही गोपी जन त्या व्रजमंडलात आपले जन तागेले देवाल पुरा कशी प्रितीश आसा पुरो जाल्यार तशी मात्र न्ही कोणी पुणी देव भक्त करता देव तांगेल खातीर प्रीती ताका देवाल नांव भक्तवत्सला म्हणून जाल्यार आमी ते प्रल्हादाल एग्जाम्पल केल्लें प्रल्हाद कशें तागेले बापसू खातीर प्रार्थना करता देवा ताण कांय तुगेले खातीर पुरा जना बाद दिल्या जाल्यारय तूं ताका तुगेलो आशिर्वाद दिवं का कसं जाल्यार की तूं कृपण वत्सल म्हळ्यार कोण तूं प्रीती करना ती तांकां तूं तुगेलो आशिर्वाद दिता म्हणून आणि लास्टार आमी पळयलें की भगवद्गीताचे श्लोक ते की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सर्वोदम सर्वभूताना मोक्षस्यामी सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांतीम रक्षिती म्हणून सो त्या प्रकारार आमी पळयता की आउटर सर्कल म्हळ्यार पुरा जनाल खातीर सुरतम सर्वभूतानां गोत्तसो गोत्तशी नासो देव आमकां केन्नाय सोण घालना प्रीती कोरो प्रीती करना अशी राबो कसं जाल्यार की आमी त्या पॉयंट पळयलें कन्क्लुजनान तूं की कृष्ण आमगेल स्वभाव पळोवन आमकां प्रीती करना देवाल स्वभाव की तो पुरा जनाल खातीर प्रीती आसा देवाल खातीर तो आमकां सोण घालना आमी ताका सोण घाल्यार जाल्यार हिची देवाकल प्रीती आमगेल जिवनांत आमकां दिसूं का म्हूण जाल्यार आमी ते कळकळीन प्रार्थना करूं आमी भक्तींत मुखारसून वचूं का कशी आनी तूं पळयलेलें की हावस बापूसून कशें आमगेले खातीर एक एग्जाम्पल आसा की आंगणान तूं कशें की एक धन पूर्ण दवरलेलें आसा हें तुमगेले खातीर हें ट्रेजर धन तुमगेले खातीर आसा जाल्यार ते थोडे पुणी खंडून प्रयत्न करना आमी ते भायर काडचे खातीर तशींची त्या प्रकार ते देवाल ती प्रीती आमगेले खातीर आसा आनी त्या श्लोकांत आमी ताजे विशयी पळयलें य यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य म्हळ्यार तुमकां ती देवाल प्रीती तुमगेले जिवनांत तूं दिसूं का म्हूण जाल्यार देवाल प्रीती आमी डिस्कस केलें कसलेंय क्वॉलिफिकेशन जावं म्हणून कशें आसपास पुरा चेडूवान प्रीती करता ती कशी सुर्याल किरण पुरा जाग्यार पडता जाल्यारीची आमकां ते प्रितीचे अनुभव जावं देवाल प्रीती लवेबिलिटी ते आमगेले जिवनांत अनुभव जावं देव ते फोर्सेबली आमकां दाखयना की देव प्रीती करता आमकां म्हणून जाल्यार आमकां ते दिसून येवं जाल्यार की देव आमकां प्रीती करता तेन्ना आमी देवाल्या ती प्रार्थना केल्यार ये यथा माम प्रपद्यन्ते देव आमकां ते प्रीती तागेली आमगेले जिवनांत तूं ते आमकां अनुभव जावची करता आनी आमी देवाल ते कृतज्ञता भाव दिल्यार आमी पळयता की आमी खंयी देवालें आउटर सर्कल आसल्यार आमी ते केन्ना प्रयत्न करता ती तेन्ना आमी ते म्हणटात पळय आमी कृपण अशा पुरो आता ती जाल्यार आमी कसले पुणी प्रेत केल्यार भक्तींत मुखारसून गेल्यार खंडीत देव आमकां भक्तवत्सल जावन पावतलो सो त्या प्रकार आमी कन्क्लूड केलेलें की हें भगवद्गीताचें ज्ञानाच मात फिलॉसॉफी न्हय जाल्यार आमी हातूंत पळय येता देवाल प्रीती अर्जुनाल खातीर आनी त्याच माध्यमान तूं आमगेल पुरा जनाल खातीर प्रीती कशी आसा हरे कृष्ण हांगा राबयता धन्यवाद तुमगेल पुरा कॉमेंट्सा खातीर आनीक कोणाक कसं सांगू का शेअर करूं का आसल्यार तांगेले अनुभव कसं आसल्यार सांगू का जाल्यार तुम्ही शेअर करूं 751 जेन्ना कोणाक कसं कॉमेंट करता जाल्यार करूं नेक्स्ट वीक आमी कसं गीता रिलेटेड टॉपिक आपास एक म्हणटा डिस्कशन तू हाडया सत्संगात हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट विषय आयची डिस्कशन अंतू दिल्ले ज्ञान दिल्ले प्रभुजी तुम्ही बेसिक आम्ही देवाक कसलाक प्रार्थना करता देव आमकां कशी मोग करता ते एक पॉइंट आमगेले मना गेल्ला सै आमी ऑटोमॅटिक आमी तागेले शरण वच्ची तशें आमकां इन्स्पिरेशन मेळ्ळा प्रभुजी आयच्या दिसाक मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण भारी छान कॉमेंट तुम्ही माताजी हरे कृष्ण भारी चंदकोन सांगितलं तुम्ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण आयची सेशनाक मेगेल दोग जन कांटेक्ट पर्सन्स जॉइन जाली ती प्रभुजी माताजी दोग जन वीणा पै म्हणो मंगळूर अदकोनो अच्छा आणि विनय शानबाग म्हणो दोग जन जॉइन जाली प्रभुजी तांकां भारी लायक जाल म्हण लेखता ओके धन्यवाद अशींची तुमकां कशें तुमगेले किंचित रुपार तुमगेले पुरा सेव करचे प्रयत्न करता आसा तुमकां पुरा जना धन्यवाद थँक्यू माताजी तुम्ही अशी गीता विशय असं म्हळ्यार की देवान गितान तुवें सांगचें आसा की हो विशय विंगड जनाक तुमी कळची तशी केल्यार आनीकय म्हाका तुमगेले वयरी प्रीत येता म्हूण गितान तूं सांगचें आसा सो आमी ह्या गिता विशय जाले तितली जनाक कळची तशी तांगेली कसं इंट्रस्ट आसा येवच तशी आमी जोडसिता गेल्यार तो एक भारी व्हड विषय धन्यवाद माताजी व्हड कार्य केलां तुमी हरे कृष्ण तुमकां पुरा जना स्वागत आसा आज कोण सेशना जॉइन जालें हरे कृष्ण आनी कोणाक कसं कॉमेंट करूं की प्रणाम प्रभुजी
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हांव विनया शानबाग म्हणून कुमटाच्यान. हा. हे फर्स्ट सेशन मी गेले हो. भारी खुश जाली जिवाक की आम्ही कंचकी कसकसकी विधान लेखता उरताची इतलं लागी आशिल्लें देवा पळोवची प्रीती म्हणून आज कळली म्हाका. मस्त आनंद जाले आयकून. माताजीक बी धन्यवाद आमकां हे सेशनाक घेतिल्ल्या का. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण विनय. हरे कृष्ण. हे गीता ज्ञान म्हळ्यार इतलेशे देवाल ती आमी सेशनां डिस्कस म्हळ्यार प्रीती आस खंडित खाली आमकां ते कोळ न्हू आमी मुखार सुन येवपाक. हरे कृष्ण. धन्यवाद. तुम्ही पुराजन तुमगेले रितीर प्रयास करता आसा ती कसले की तुमकां देवाल भक्ती प्रीती आसा आनी आनी केन्ना खंयचे एक विशय लायक जाल्यार आमी जाले तितले पुराजन आमगे प्रिती जनाक सांगचे प्रयत्न करतात. सो तुम्ही हें पुरा एक चांग ह्या कार्यान तूं जोडसिल्लो आसा. अनुराध माई एक धन्यवाद. तुम्ही पुराजना हे लिंक शेअर करता आसा ती केन्नाय अटेंड करून कॉमेंट करता आसा. धन्यवाद तुमकां. हरे कृष्ण. आनी कोणाक पसून शेअर करशाल करूं येता म्हणजे आमी हें सेशन कंक्लूड करून नेक्स्ट संडे आपास गीता रिलेटेड खंयचे एक विंगड डिस्कशन करूं. हरे कृष्ण. सेशन कंक्लूड करूया. 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा तुम्ही तुमगेले इतले रिपीट करूं येता आनी मागीर आमी सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. धन्यवाद पुराजनाक हें सेशन जॉइन केले खातीर. नेक्स्ट संडे आपास ह्या टायमार मेळया. कसले कॉमेंट कसले आसल्यार तुमी चॅट बॉक्सार घाली येता और हरे व्हॉट्सएप ग्रुपार घाली येता. हरे हरे हाँ कृष्णा प्रभुजी येस just माताजी a येस doubt येस म्हाका हाँ आता सांगेत कृष्णा's love for us is not based on who we are म्हळ्यार करेक्ट. कशें आमी होड असो सान असो म्हणून वॉट एवर वय वी म्हळ्यार आर आमी कसं नाही अशें पुरो म्हळ्यार आमी सांगिल्लें पळय कृपणा वत्सल म्हळ्यार हा आमकां देवाल विशय इंट्रस्ट अशें पुरो आमगेल्या जिवनांत खंयचे परिस्थिती अशें पुरो की आमकां हा भक्ती करूं जाता जायना. देव आमकां जज करना ताजे विशय की ओके आमी कितले कसन करतात म्हणून खंयचे परिस्थितीन तसो देवाल प्रिती आमगेले खातीर आसता म्हणून असं कसं की एक पंत आमकां दिसता पुरो की हो आमी अशी केल्या मात देव प्रिती करता आमी अशी करनातल्या देव प्रिती करना ना. देवाल स्वभाव असो की तो स्वभाव म्हणतात पळय देव पुरा जनाल खातीर प्रिती दिता. हा आमी कशी आसलेली ताकाची नॉट बेस्ड ऑन हू वी आर आमी व्हड आसा ना कशें तुमी सांगल्या म्हणटा माताजी कशी आसच्या पुरो आमगेलो स्वभाव जाल्यार देव त्या पळयना म्हणून देव आमकां तागेली निर्मल प्रिती खंयचे परिस्थितीन दिता म्हणून. ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे धन्यवाद. कृष्ण. धन्यवाद. जय तसले सेशन हांगार आपयता आनी कसले कॉमेंट्स की कोणाले. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिळूया तसले आपास गीता रिलेटेड कसं. हरे कृष्ण.